नमस्कार, पळया प्राइम खबरो। शिक्षण माध्यमाचेर सरकारान वादग्रस्त निर्णय घेतले उपरांत 15 दिसांनी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची बसका। निर्णयाक विरोध, फुडारी म्हणटा आंदोलन करतले, केन्ना ते खबर ना। गोया खातीर खासा ऑल इंडिया सर्व्हिस कॅडर करचे, गोय सरकाराचो निर्णय। केंद्र स्वताक देव समजता, केंद्र शासित प्रदेश कसो गोयाकडेन व्यवहार, मुख्यमंत्र्यान काढलो फोग। काणकोण बलात्कार आणि खून प्रकरणात दोगा थळाव्यांचेर पुलिसांक दुबाव, अजून मेरेन कोणाकच अटक ना। पुलीस सोदतात ठोस पुरावे, खुन्याची माहिती दितल्याक 50,000। कुट्टाळे धावेचे चली अपघातान आगताक गेले। 15 वर्षाचे सिलिया फेर्नांडिसाक टँकराचो धपको, लायसन नासतना चलयताले स्कूटर, लोक म्हणतात सुवातच घातक। परवरेचो प्लॉट आणि बेहिशेबी मालमत्तेविशीं आरोपांची चौकशी तडीक लागमेरेन सभापती आर्लेकारान देवचो, अधिवेशनाच्यो तारखो बदलच्यो, राष्ट्रवादी मेळी राज्यपालांक। आणि सरदाराचो नर्मदेचेर जागतिक विक्रमी पुतळो उबारपाक मोदी बरोबर गोयचे बीजेपीनूय बांधले पेंगट। पंचायतींनी शेतकारांकडच्यान टनांनी लोखंड आणि माती एकठांय। खबरो विस्तारान। शिक्षणीक माध्यमाचेर परिकार सरकारान घेतिल्लो निर्णय भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाक मान्य ना। सरकारान हो निर्णय फाटी घेवचो पडटलो, ना जाल्यार मंच हे निर्णयाआड परत एक फावट आंदोलन करतलो म्हणपाची शिटकावणी मंचाचे फुडाऱ्यांनी दिल्या। सरकारान शिक्षण माध्यमाचेर वादग्रस्त निर्णय घेतले उपरांत 15 दिसांनी मंचाक धोरणाचेर बसका घेवंक मुहूर्त मेळ्ळो। सरकारान केला ते बरोबर न्ही हाचेर फुडाऱ्यांचे एकमत जाला, मात आंदोलन केन्ना आनी कशें ताचेर फुडारी उलयनात। परदेशी भाशेंतल्या प्राथमीक शिक्षणाक अनुदान दिवपाचें पळय सरकारी धोरण आसा ताका आमचो खर विरोध आसा। कारण ह्याच मुद्द्याचेर भारतीय भाषा सुरक्षा मंच स्थापन जाल्लो आनीक तेन्ना तत्व म्हणून प्राथमीक शिक्षण हें मायभाशेंतल्यानच आसचें आनी जें शिक्षण मातृभाशेंत ना किंवा परदेशी भाशेंत आसा ताका सरकारान अनुदान निखालस दिवचें न्हय, ही भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची भूमिका जी आजूय कायम आसा। आनी म्हणून त्या भूमिकेच्या संदर्भात सरकारान जो सध्या निर्णय घेतला ताका भारतीय सुरक्षा मंचाचो खर विरोध आसा। आनीक हो विरोध आमी सरकाराक वेगळे वेगळे तरांनी दाखोवन दितले आनीक सरकारान हें धोरण बदलचें असो प्रयत्न करतले। आनीक इतलेंय करून जर सरकारान तेंच धोरण चलोवपाचो हट्ट धरलो जाल्यार मागीर फुडें कसलें पावल मारचें ह्या विशीं आमी परत मेळून निर्णय घेतले। आंदोलन हे परत भाशे खातीर जावं शकता, अवलंबून उरता परिस्थितीचेर। जर आमी सांगतात तें सरकारान मान्य केलें जाल्यार घडये आंदोलन करपाची गरज पडची ना, पूण सरकारान जर मान्य केलें ना तर मागीर भारतीय सुरक्षा मंचाक कितेंय तरी निर्णय घेवचो पडटलो कितें फुडें करचें तें। कशें आसता एकंदरीत की सरकाराची भूमिका ही इलेक्शना पयलीं दुसरी आसता आनी इलेक्शन जातकीच दुसरी जाता। आतां लोकसभा इलेक्शनां, सो ताच्या पयलीं तुमी कितें करतले? ताचे पयलींच आमी मेळटले, ताचे पयलींच आमी सरकाराक आमचो विरोध दाखोवन दितले आनीक सरकार कशें वागता ताचेर आमची भूमिका अवलंबून उरतली। पूण आमी हो विरोध सरकाराक कळयतले आनी जाहीर रितीनूय आमी हो विरोध दाखयतले। आंदोलन लोक हाका न्ही इलेक्शना कांय संबंद ना आमकां। आमचे दृश्टीन निर्णय घेतल्यानी खंयच्याय हेतून घेतलो आसूं पूण आमकां इलेक्शन आशिल्लें कितें किंवा नाशिल्लें कितें कांय फरक पडचो नाशिल्लो। आमचो तात्वीक विरोध ह्या धोरणाक सगळ्या मेंबरांनी आज आशिल्ल्या सगळ्या मेंबरांनी गव्हर्मेंटाच्या डिसिजनाक विरोध केल्लो आसा काय थोडे सपोर्ट मान्य ना म्हूण सांगलां। आतां वेगवेगळे तरेन विरोध सगळ्यांचो सामको आसा, दुसऱ्यांचो मातसो निवळलो कसो आसत ते वेगळें वेगळें, पूण हे सगळ्यांक मान्य ना तो। हांव तशें कांय म्हणना तुका, पूण विरोधच त्या फोर्सान जायना। हय।
गोंया खातीर अधिकाऱ्यांचे खासा ऑल इंडिया सर्व्हिस कॅडर करचे म्हूण गोंय सरकारान थारायला. बुधवारा मंत्रिमंडळाचे बसकेन हो थाराव पास जालो. केंद्रीय कॅडराच्या अधिकाऱ्यांक गोंयान धाडटना गोंयाक विचारनात. उठसूट कोणूय निर्णय घेता. केंद्र सरकाराक गोंय अजूनय केंद्र शासित प्रदेश कसो दिसता. केंद्र स्वताक देव समजता म्हूण मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत मिडियाकडेन उलयतना मुख्यमंत्री पर्रीकारान फोग काडलो. कळंगुटेचे कोयरा विल्याचे प्रकल्पाचे कंत्राट 15 तारीख म्हणल्यार दितले अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगले. The Council of Ministers resolved to have a separate and exclusive cadre of all India services offices for the state of Goa by delinking the same from existing joint AGMUT cadre. It is further resolved to request Government of India to forthwith take steps for formation of separate IAS cadre for Goa state, including determining the strength and composition of the cadre in consultation with Government of Goa. आम्ही गेल्या वर्षभर सेंट्रल गव्हर्मेंटाक आग्रह करीत आसा की जॉइंट कॅडर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीची मिटींग आपय म्हणून. सेंट्रल गव्हर्मेंट इज लिस्ट बॉदर्ड अबाउट इट. बिहेव्ज एज फ्युडल लॉर्ड. गोंय हे स्टेट जाल्लें आं, युनियन टेरिटरी ना, त्यामुळे आमचे कॅडर वेगळें करप असो आज युनेनिमस डिसिजन ओवरवेलमींग फिलिंगा सकट कॅबिनेटान आयज घेतलेलो. So accordingly there will be proposal sent to central government. See, even if the government is favorable, still the cadre formation is a big exercise. So it may take 1 year to happen. Goa cadre, जशें महाराष्ट्र cadre, अशें गोवा cadre. ताका भितर 1/3 भितर लोकल ऑफिसरांक प्रमोशन मेळटा, प्रोमोटिव्ह ऑफिसर. चेतन पंडीत, मेंबर सेंट्रल वॉटर कमिशन, रिटायर्ड तो, आतां रिटायर जालो. ताका टॅक्निकल कन्सल्टंट म्हणून कॅबिनेटान म्हादयच्या इश्यूचेर जे कितें ताका अपॉयंट केल्लो आमी, ताका पोस्ट फॅक्टो एप्रुवल दिला. ही वील गिव द टॅक्निकल पॅरामिटर्स फॉर सबमिशन एंड ऑल्सो आर्ग्युमेंट. कळंगूट हांगा आमी 1,38,000 जागो घेवपाक हें केल्लें. कळंगूट कोमुनिदाद हॅड गिवन इट्स सपोर्ट. म्हणजे they did not create unnecessary hurdle. आणि फक्त तांच्यांनी इतलोच रिक्वेस्ट केल्लो की 1 लाख तुमी 48,000 जागो जो घेता तो तुमकां गरज आसा इतलोच घेया. सो सिन्स दे हॅव कॉपरेटेड विथ द गव्हर्मेंट, वी डिसायडेड टू अलाव दॅट एक्स्ट्रा लँड वीच इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी हँडेड बॅक टू देम. सो आज कॅबिनेटान डिसिजन घेवन उरलेलो जमीन ताब्यान घेवपाचो असो निर्णय घेतलेलो. हाजो अर्थ अरावंड 10th or 12th बिफोर 15th पॉझिटिव्हली द गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटाची work order will be issued for Kalangut. We are waiting for Kakoda, that also will follow. So if I give the work order before 15 February, I should be ready by December 2014. काणकोण बलात्कार आणि खून प्रकरणात दोगा थळाव्यांचेर पुलिसांक दुबाव येता. मात अजून मेरेन कोणाकच अटक केल्ली ना. पुलीस ठोस पुरावे सोदतात. खुन्याविशीं माहिती दितल्याक पुलिसांनी 50,000 रुपया दिवपाची घोषणा केल्या. खुन्याचो अजून पत्तो ना, तरी बिरेस्तारा दनपारा उपरांत फक्त नुस्त्या मार्केट बंद दवरपाचे, काणकोण बंद करपाचे ना म्हूण बुधवारा थारले. विजया पागीचेर चड करून बिरेस्तारा निमणे संस्कार जातले. विजयाचो घरकार बिरेस्तारा कोर्ट ताब्यान घेतलो. विजया पागीचेर बलात्कार करून तिचो खून करप्यांक सोदून काडपा खातीर पुलिसांन नेटान तपास चलयला. दोग तरणाट्यांनी हो खून केला ह्या विशीं पुलिसांक बरीच म्हायती मेळ्ळ्या. खून जालो त्या सुवातेचेर मेळिल्ले कांय पुरावे फॉरेन्सिक तपासणे खातीर धाडल्यात. हो अहवाल मेळ्ळ्या उपरांत गुन्यांवकाराक अटक जातली अशी माहिती पुलीस सुत्रांनी दिली. आरोपी विशीं माहिती दिवप्याक 50,000 इनाम पुलिसांनी जाहीर केला. इतले मजगतीं खून जाल्ल्या विजया पागी ह्या बायलेचेर बिरेस्तारान निमणे संस्कार करतले. त्या खातीर सांजे 3 उपरांत नुस्त्या मार्केट बंद दवरतले. बिरेस्तारा काणकोण बंद दवरचे ना अशें काणकोणकारांनी स्पश्ट केलें. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि बबेश बोरकार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.